वास्कोच्या युनायटेड चिकन मटण विक्रेत्यांनी नितळसाण नाशिल्ल्या परिस्थितीत वावरपी बेकायदेशीर विक्रेत्यांक काडून उडोवपाची आनी बंद करपाची मागणी केल्या। तशेंच ह्या संदर्भात मुरगांव दाबोळेचे तशेंच वास्कोच्या आमदारान लक्ष घालचें म्हण मागणी केल्या। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। प्रॉब्लम हे आसा की पळय आतां हे म्युनिसिपालिटीन दिल्ले स्पेस म्हणून दिल्ले आर्की दिले खबर ना म्हळ्यार ते आमी पयलींसून चलयता हांगा आनी पयलीं कांय नासलें फकत एकूच चिकन मार्केट आसली ती थिंगा ते आयस फॅक्टरी कडेन एकूच विकतालो पयलीं खबर 40 वर्सां पयलीं। मागीर म्युनिसिपालिटीन कितें केलें की हे फीश मार्केट बांदलेली पयलीं तर ते हांगा कितें ऑब्जेक्शनाक लागून फीश मार्केट तशी उरली आनी ते येवं ना। मागीर एडमिनिस्ट्रेटर रोल येयलो मागीर तेन्ना फकत कावन्सिलर नासले चेअरपर्सन नासलो एडमिनिस्ट्रेटर आसले तेन्ना शेख हसन हांगाचो मिनिस्टर MLA आसलो। ते टायमार तेमी कितें केलें थिंगा मटन भायर जागो चड जावपाक पडलो ताका लागून तेणी शिफ्ट हांगा केलें। तर फकत हांगा म्युनिसिपालिटीनसून सांगलां आनी दिल्लें आहा तांकां की चिकन आनी मटन हांगा विकचें। तर हांगा बरे भाशेन चलतालें बरे भाशेन बिजनेस जाताले सगळें बरें सारकें आसलें। देरेपेन थोडे आवटसायड शॉपां पडली वेजिटेबल मार्केटान 2-3 जाणांनी शॉपां घातली तर हांगा गिरायक येवपाक बंद जालें। सो आतां म्हाजो बी हांव बी हांगा एक चलयतालो एक शॉप तेन्ना बरें चलतालें म्हाजें बी बिजनेस। केन्ना ही शॉपां जाली तेन्ना जर आमकां बिजनेस कांय ना तेणें आनी बंद केलो आनी शॉप तसोच दवरलो। तुजो डिमांड कितें आतां कितें आतां आमचें डिमांड इतकेंच आसा आमी हांगा सारकें क्लिनींग हेल्थाचें जावं क्लिनींग टायल्स बी सगळें क्लीन करून दवरला। हिंगा शॉपां विकता चिकन ते कांयच क्लीन ना हायजीन ना आनी सगळे वास्कोभर प्रत्येक जाग्यार ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता आमचे MLA जावं माजी सालकर आमचे CM सॉरी चीफ ऑफिसर तांकां लिवक सांगता की हे आमकां लागून मातशें कितें तरी इनिशिएटीव घेया। Chicken market all in Vasco. We are facing a lot of problems with the market because nobody is coming to the market now. We are losing a lot of business, and there are a lot of complaints coming in about health. People are buying like from vendors outside Vasco, and the chicken conditions where they are slaughtered is in a very bad hygiene. माझा इश्यू आमच्या फुडल्यान एक शॉप आसलेली पयलीं आतां एकाची 4 शॉप जाले थिंगा ते आमी कोर्टांत जिखून बी हाडला ते 7 वर्स जाले आतां जिखून म्युनिसिपालिटी एप्लाय बी केल्ले ते लेटर घातलेले म्युनिसिपालिटी कांय मातशें एक्शन घेयना ते आमी कितें म्हणटा आतां आमी ऑर्डर थिंगा जिखून हाडला कितें आमचें आतां 10 दीस सरकारले सगळे रोड केला सगळे डेव्हलपमेंट करता मातशें आमकां बी मातशें कितें करे हेल्प करे म्हणजे लिवर सर बी हांव विचारला ताका तो म्हणटा तुमकां हेल्प करया मातशें कित्याक तुमची कमिटी सगळे उलयल्या। हांव कितें सांगता आतां 4 आतां एकाची 4 जाला थिंगा शॉप ते म्हणटा थिंगा आमी कोर्टाच्यान जिखून हाडला ते मातशें वचपाक जाय आनी इलिगल भायर खूब आहा आमी एक शॉपाची 10,000 15,000 भाडें आमकां आनी वेस्टाची आमी रेंट फारीक करता म्हयन्याची 1,500 सगळें करता आमची कितें चिकून आहा म्युनिसिपालिटी सगळें कितें आहा सगळें करता मातशें कितें आहा आमकां बी एक रिक्वेस्ट आहा कितें इलिगल आहा मातशें तेंकां एक्शन घेवपाक। शालिमार मटन एंड चिकन शॉप म्हाजे बायना म्युनिसिपालिटीचो आतां भायर इतले शॉपां जाले आतां आमकां गिरायक ना मदीं आमचे 20 कोंबडी वचना आतां एक बोकडो खपना। हे आमचे रिक्वेस्ट आसा तिनी MLA कडेन मुरमुगांव वास्को आनी दाबोली तिनी MLA कडेन रिक्वेस्ट आसा आनी चीफ ऑफिसर प्रेसिडेंट यांचे कडेन रिक्वेस्ट आहा की हे मातशें कितें आहा तें इन्क्वायरी करून यांचे बंदोबस्त करपाचे।